This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference. हाय फ्रेंड्स. And welcome to Guest House Bite It. आयज आमी आसात 18 जून रोडाचेर. Actually, जय खंय traffic jam असतात, the whole day is at present almost empty. सकाळची 6:45 वरां जाल्ली.
आता आम्ही फोव पहिले, आता तुम्ही कितें दाखयता आमकां? आता तुमकां उपमा दाखयता. उपमा. हय. ओके. आता घी घालपाचें, डालडा. घी. साखर तरी घालप ना जाल्यार नाही घातल्यारूय जाता. हांव ऑलरेडी हांव यंत्र रेडी करता. रेडी करता. हय. हे बरे कोचकोचले, आता रवो घालपाचें ताका. रवो कितलो हा? पाव किलो हा? रवो पाव किलो आसा. रवो पाव किलो. हय. पुढे आता नॉर्मली कितल्या लोकांक जाता हे आता पाव नॉर्मल किलो? म्हणजे 5 लोकां जातली. 5 लोकांक हय. जाता. ते बरें शिजपाक जाय न्ही ते. हय, कितलें जालें. आनी हा. काय ना, तें जालें ताका. तुम्ही नारळ बी काय यूज केल्लो नाही का? नारळ केन्ना यूज करता जाय पडल्यार. जाय पडल्यार use फर्स्ट टायम जाय पडल्यार नारळ यूज नारळ use करता. करता. म्हाका थोडे इल्ले नारळ घालप तुमकां ते हा. ऑर्डर घेतले पयशे इल्ले करून दिता ना म्हणून. हांगचे लोकांक कितें आसा, थोडे लोकांक नारळ उपकारना. हय. अशें आसता. जालो उपमा ह्यो. उपमा रेडी. उपमा रेडी जाला. And now आमचे कांदा पोहे आणि उपमा is रेडी. ready. आमची न्याहारी रेडी जाल्ली आसा. Seriously, I can really understand how people must be starting their day Day. with a breakfast बरोबर. at Chai Pani. अविनाश, माझे फेवरेट फॉव आणि तुझे उपमा